Page 2, A4. आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पोवीत मिसाची पेटेक दोनया वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोती तारकां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. आयज आमी बागयोन दुमींग यादनीक आनी ताणें एक संस्था सुरू केली, डॉमिनिकन्स म्हणटा आमी. ते कितें करतात, देवाचें उतर परगोडटात, मिसांव घेतात. 12व्या शेंकड्यांत एक अशी क्रिस्तांव मदें संस्था स्थापन जाली, जे कितें चिंतताले, आमची कूड आनी आमचें जिवीत तें सारकें ऑलखोट, पूण आमचो आत्मो तो शुद्ध. तो ते कितें म्हणूंक लागले जाणें, जेजू खरो जल्मोंक ना आमचे कुडींत, पूण तेंचें जिवीत एकदम बरें जियेताले. म्हणजे एकदम खूब तपास करताले आनी जेयना खायना आसलेले, एकदम आदर्श कशे आसलेले ते. पूण तांकां काडपाक पाप साहेब खूब वावुरतालो, कित्याक ते खरी शिकवण शिकयनासलेले. दुमिंगान आपल्या जिवितांतल्यान तांकां दाखयलें की ते सांगतात पळय तें सारकें न्हय म्हणून. म्हणटच देवशास्त्र सारकें ताणें तांकां दाखयलें. तातूंतल्यान कॅटिकिजम म्हणजे दोतोन तांकां शिकयली सगळ्या लोकांक, आनी हे भाशेन तांची मनां उजवाडायलीं. आनी तो आपल्या जिवितान एकदम सादो आसलेलो. सान फ्रांसीस दी आसिसा भाशेन एकदम गरिबायेन जियेतालो आनी पांयांक पायजणां घालिनासतना चलतालो आनी सगळ्याक भोंवतालो. हे भाशेन ताचें जिवीत पळोवन सगळीं जाणां थोटकतालीं आनी खरेपणी देव ताचें सगळें वावुरतालो. हे भाशेन बागयोंत इनासाकूय जेजुईट म्हणटा पळय तांकां आमी फुंडादोराक ताकाय खूब बरें दिसलें. दुमिंगा भाशेन आमचेंय जिवीत जावंक जाय म्हणून ताणेंनूय येवजिलें. म्हणटत दुमिंग अशें म्हणटात की तो एक पाटी असो गांवांत गेल्लो तेन्ना एकलो मनीस मेल्लो. ताच्या मागण्यांतल्यान तो पोत्तून जिवंत जालो. म्हणटत अशे भाशेन ताकाय मानलेलो आसा. तर आमी देवाक आर्गां दिवया दुमिंगा पासत. आनी आमी आमचें जिवीत कशे भाशेन जियेता, देवाक जाय पळय तशें न्हय वय. पूण खूब पाटी आमी चुकी करता, मागीर आमकां दूख भोगता. आमच्या पातकांची दूख धरया, देवाचें भोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपू दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकले बागून आशिर्वाद घेवया. सोरपू दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सर्गींच्या बापा, बागयोन दुमिंगान आपले शिकवणेन आनी उर्बेन तुजे पवित्र सभेक भोव मोलादीक आदार दिलो आनी तिचे सेवे खातीर आपली मोटवाशी संस्था घडोवन हाडली. तुज्या स्वताच्या ह्या श्रेश्ठ परगोटण्याचे विणवणेन
आमच्याय काळजांनी भावार्थाच्या स्वताचो मोग वाडय आनी त्या स्वताचो उजवाड येरांक पावोवंक आमकां उर्बेवंत कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. हाबाकूक प्रवादेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, अरोंबागथावन आसा तो आनी कदींच मरोना तो पवित्र देव न्हय तूं. सर्वेस्परा तुवें हे पोरजेक केल्याय नितीची हातियार आनी खास लावच्याक खडप कशें ती खातीर करून दवरल्याय. तुज्या निर्मळ धोड्यांनी खोटेपण पडूंक जायना आनी तशेंच जुलुमांचेर तुज्या नदर घालून वचो. मनीस जर खोटे जाल्यात कित्याक म्हूण तूं पडयत रावताय. आपणा परस अदीक प्रमाणीक आसा ताका खोटो मनीस गिळटा तेन्ना तूं कित्याक ओगो रावताय. दर्यांतली मासडी जाल्ले परी आनी दोनी नाशिल्ल्या जिवण्या परी तूं मनशांक वागयताय. हो लोक सगल्यांक आपले गोरयेक फारयता, तांकां आपल्या झाडांत ओडून हाडटा, आपल्या पागेरांत एकठांय करता आनी असो आपूण जिखलो म्हूण मुरगडटा. ह्या खातीर आपले झाडाक योदन भेटयता आनी आपल्या पागेराक धूप घालता. कित्याक तांकां लागून तो सुस्त जियेता आनी पोटभर जेवता खाता. काकलुती बिणे राष्ट्रांचो जीव काडूंक तो आपलीं झाडां तामोन आसतना रिती करीत रावतलो. पाऱ्यार हांव उबो रावतलों आनी कोठ्ठार पारो करतलों. तो म्हाका कितें सांगता आनी म्हज्या घराण्यांक कसलो जबाब दिता तें पळयतलों. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका असो जबाब दिलो, तुजें दर्शन बरोवन दवर आनी कोणेय तें सुडसुडीत वाचूंक पाटयांचेर बरोवन दवर. हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळाक तें शात्ती पावतलेंच, तें फटोवचें ना. काळाव करून येत जाल्यार तरी ताची वाट पळयत राव. तें चुकयनासतना येतलेंच. जाचो आत्मो प्रमाणीक न्हय ताका तें चुकतलें. पूण प्रमाणीक मनीस आपल्या विस्वाशीपणान जियेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. सगलीं म्हणुया. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. पळयात, सर्वेस्पर सासणांक शिवासनार बसला. म्हणसुबेक ताणें आपली सदोर मांडल्या. न्याय नितीन तो कोत्तलो संवसाराची जोडटी. प्रमाणीकपणान कोत्तलो राष्ट्रांची म्हणसुबी. आमचो जबाब. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. जुलूम भोगतल्यांक सर्वेस्पर किल्लो जावं, आकांताच्या वेळार तांचें खट जावं. जीं कोण तुजें नांव वळखतात तीं सदांच तुजेर विस्वास दवरतलीं. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. आमचो जबाब. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. सर्वेस्परान सियोनांत तिकाण केलां. ताका गितां स्तोत्रां गायात. ताचें विचित्र कर्तुत्व राष्ट्रा मदें परगट करात. जो विक्रायल्ल्या रोगताचें फारीकपण घेता ताका दुबड्यांचो उगडास आसा. तांची बोब तो विसरचो ना. आमचो जबाब. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. उदगाराक उबी रावया. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शिवर्तमना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण पर जोडायलें.
Sarves Barak, soy Sarves Barak, Sarves Barak, soy सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या कोण एक दादलो जेजू सोर्सी आयलो आनी ताचे मुखार सोरपुटून ताणें म्हणलें सायबा म्हज्या पुताची काकूट कोर ताका मुरलूक जाल्या आनी तो चड कोश्टवता सोबार पावटी उज्यांत आनी भोंवन भोंवन उदकांत तो पडटा हांवें ताका तुज्या शिश्या सोरशें व्हेलो पूण तांच्यान ताका बरो करूंक नजो जालें तेन्ना जेजून परती पाडून म्हणलें अविस्वाशी आनी खोटी संस्था ही कितलो वेळ म्हूण तुमचे सोरशीं हांवें रावचें केन्ना पर्यान हांवें तुमकां सोंसचीं ताका हांगा म्हजेशी हाडात आनी जेजून ताका बोबाट करतोच देंवचार ताचे वेलो भायर सरलो आनी तो भुरगो तेच घडयेर थावन बरो जालो मागीर जेजू सोर्शी कुशीन येवन शिश्यांनी विचारलें ताका भायर घालूंक आमचे कडेन कित्याक घडलें ना जेजून ताका सांगलें तुमचो भावार्थ उणो देखून हांव तुमकां खरेंच सांगतां सांसवाच्या कोण्या येदो तुमचो भावार्थ आसत जाल्यार ह्या दोंगराक तुमी म्हणटल्यात हांगा थावन थंय वच आनी तो वेतलो आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमचोय विस्वास आसा न्हय विस्वासाक लागून ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसाक लागून आमच्यान मिसाक वचोंक जायना पूण आमचो विस्वास भावार्थ आसा देखून घरांत पुऱ्यान रावन आमकां ताचो अणभव घडलेलो आसा खूब जाणां म्हणटात आतां आमकां खरें मीस कितें पळय तें समजलेलें आसा मिसाक वचोंक जायना ताका लागून आमकां ती घोटाय मेळ्ळो ना पूण भावार्थान ती मेळटा जेसू आमकां तेंच सांगता तुमी तर भावार्थान हांगसर मिसान वांटो घेशात जाल्यार तुमकां ताचो अणभव घडटलोच हें ताणें आयज आमकां कळीत केलां पर्वत दोंगर ते न्हय ह्यो आमचो भावार्थ जायना पळय तसल्यो वस्तू आमचे कडेन भावार्थाक लागून घडटल्यो पूण कोण घडोवन हाडटा जेजू पयले वाचपान आमकां सांगलां प्रमाणीक मनीस आपल्या विस्वासाक लागून जियेतलो होय आमी तशींच आमी विस्वासान जियेता आनी आमकां देवान सगलें बरेंपण फाव केल्लें आसा तुमी जाणात हो दोमींग जाचें फेस्त आयज आमी समरमता ताणें त्योर्स स्टार्ट केलो आमी त्योर्स म्हणटा न्हय तो ताणें स्टार्ट केलेलो आसा ताणें हें देवसांव वाडयलेलें आसा सुरवात ताणें केल्ली आसा हे भाशेन आमी सगळीं जाणां त्योर्स करता तेन्ना दुमिंगाची आठवण करया कित्याक सगळे मिस्तेर तातूंत आसात सायबीण माय आमचे पासून मागता की ह्या मिस्तेरान आमी उदीक आनी उदीक जेजू सारकीं जावच्या ताचें जिवीत आमचें सगळें घडोवन येवच्या आनी जीं कोण त्योर्स करतात तांकां सगळी घोटाय आसा सगळे पाप सायब सगळे सांत भोग सदांच तेच करीत तर आमी म्हज्या भयणीनो आनी भावनो त्योर्स करतात ताका लागून जेजूचो आकार आमचे मदें उदीक आनी उदीक वाडटा आनी आमचीं उतरां चाल सगळें जिवीत ताचे सारकें जायत वता आमी देवा कारगां दिवया आनी जीं कोण आपलो जल्माचो दीस ओ हेर समरमणी करतात
तितल्याय पासून आमी मागया देवान तांकां बरी सावध भलायकी दिवची तांकां राखची आनी सांबाळची आनी ती अदीक आनी अदीक देवाची येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सारचें तर ह्या वेळार आमी सगळ्या संवसारांतल्या लोकां पासून मागया तांचोय बावाड सांसवा सारको आसा आमी तांकां देवा सुरशीन धरून तांच्या जिवितांत जेजूचो अणभव घरांतूच रावन घडच्याक आमी हें मागणें करया आनी तांकां त्या वायटांतली काड म्हणून आमी ताचे कडेन विनंती करया सोर पोदेदारा आनी काकळूच सारा देवा तुजे हाक्के रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबातना ती कोणवाळेन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं Amen. Page 28, C2. आमची वरदाना निष्कलंक स्तकारोस दया बापामय मोगा तांचे वरवीं आमकां पोस आमची निष्कलंक स्तकारोस दया बापामय मोगा तांचे वरवीं आमकां पोस पवित्र आत्म्या देवाने आमची संस्कारच्या Jesus आमचो या देवा म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पोदेदाद देवा बापाक मानतात तसलीं जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक सोर पोदेदाद देवा आमच्या बापा बागयोंत दुमिंगाचे विनोतीन आमची देणी आनी मागणी दोयाळपणान मानून घे आनी क्रिस्ती बावार्थ राखतात आनी परगडटात तांकां ह्या बलिदानाच्या बोळान उर्बेवंत आनी दिरादीक कर तुज्या पुता जेजूचे नांवेन Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा सोर्व काल्यान सोर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या सासणीक गवळ्यान तुजो हिंड तूं कदींच सांडिनाय पूण भाग्योन धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमले देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र
तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साशणीक खरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्ताचो गोड परगोटुया सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एक आशिल्ले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले त्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोळी तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिचे पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन जेजूक आमी भावार्थान एकवटोन आसा घरां आसा खरी पूण दर जाग्यार जंयसर मीस जाता ते मीस आतां आमच्या काळजांत आमी अणभवता आनी भितरल्यान सावन जेजू आमकां एक नवो अणभव घडोवन दिता एक नवी चाल आमकां ताणें दिलेली आसा तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो सगळीं आमची त्या सामानांत दवरया आनी आमकां सगळ्यांक पेकोवणी जाय तर ही पेकोवणी आमचे सगळें घडच्याक ताका एकवटोन ताणें आमचें सगळें मागणें म्हणून आमकां सगळें बरेंपण फाव करचें म्हणून ह्या भावार्थान ह्या विस्वासान ताच्या पवित्र आत्म्यान म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता
तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय चोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासतांच्या सासनांक सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दितांक म्हणली आनी ह्या वेळार आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा तुजे सुरशिल्लो कोट सुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन पेज 58 D21 गे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मागुया भोव मोगाळ बापा बागयोन दुमिंगाचे पोरजोडीत जिणे पासत तुका दिनवासून ह्या सुर्गीच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला ह्या जेवणा वरवीं पवित्र सुबेन तुजी खरी भक्ती वाडोय तुज्या दिप्तीवोन प्रसंगदाराची शिकवण घेवन तिचें क्रिस्ती जिवीत सुदारत वचूं आनी ताचे देखीन आनी मागण्यांनी जेजूचे आवयचो खरो मोग करून जेजूच्या मोगांत आमी सदां जिवंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन भयणीनो आनी भावनो आमी देवाचो आशिर्वाद घेवन अदीक आनी अदीक ताचे सारकीं जावया आमचो भावार्थ अदीक खोल जावं न्ही आनी तो वाडत वचूं न्ही आनी भावार्थाक लागून कितलींचशीं विस्मितां आमच्या जिवितांत घडटलीं आनी आमकां लागून दुसऱ्यांच्या जिवितांत सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं सोरपो दितात देव बाप आनी पूत
आनी पवित्रोत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां जिवंक धाडटा. देवाचे वड उपकार. Page 203, T2.